आयकतात आनी आयकतली म्हण काळजांतल्यान आर्गां दिता दिनवास दिता. आर्गां तुका म्हज्या दोनया बापा पुतान पळयतात म्या. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. म्हजी टेस्टमनी हांव सांगूंक हांगासर उबो रावला म्हज्या बाबयणान. तेन्ना कितेंय वयर सकयल जाल्यार म्हाका हेल्प करा तुमी. देवाचो पळयत आत्मो हांगासर आसा, आमचेर आसा. तशें आमचे भयणीन आतां सांगलां पळयत आत्मो लूक 12:12 हितूंक जो पळयत आत्मो आमकां सगळें शिकयता आनी तेजेर आमी अवलंबून रावल्या. आनी तोच पळयत आत्मो म्हाकाय दीस दिता, आमकां समेस्तांक दीस दिता, बळ दिता आनी तोच आमकां चलयता. जायते हांवें कितें कितें बरयलां पूण तेजेर हांव लक्ष मारचें न्ही. भयणीन सांगलां ते भाशेन आमी देवाचें उतर आहा ते भाशेन आमी देवाचें उतर हिंगासर रावन हांव तुमकां जाता ते भाशेन म्हजें सांगता. हांव धाकलो आसतना 4-5 वर्सांचो आसतना म्हजो पाय मेलो आनी आमी टोटल 7 जाण भुरगीं. हांव जावन आसा 5वो, म्हज्या फाटल्यान आनी 2 जाण भयणी आहल्यो. 4 जाण भाव आनी 3 जाण भयण्यो, 7 जाण. म्हणटकीच हांव 5 वर्सांचो म्हणटच तो व्हडलो भाव म्हजो म्हाका दिसता 12-13 असो आसतलो. म्हणटकीच पांय मरोन मांयक चड दूख, आमकांय दूख. म्हाकाय सारकी समजूंक नासली. मातसो कोणें तर हाडून आमकां आमी खंय हेंवताले खंय तर हाडले आनी बसयले पांयचे मोळ्याशी. आनी आमी आसले तितली समजूंक नासली म्हण मातसो उगड आसा म्हाका. दोनया देवा आर्गां दिनवास मायन आमकां तशींच वाडयलीं चडयलीं. जाता ते भाशेन खंय खंय कितें मेळटा तें हाडलें, खंय इगोर्जांनी कितें दितालें तें हाडून आमी जेवलीं खालीं आमी. तशें एकूच तुमकां एक गजाल सांगता म्हणटकीर जेन्ना घरांत आमच्या कितें आहा तें आमी खातालीं आनी एक दीस कितें जालें साकर ना च्या पिवपाक सकाळ फुडें. आनी मागीर म्हणलें साकर ना म्हळ्यार ती बाबा म्हणाली मीठ घाल म्हणाली आनी पी. असली घोडणी आमचेर येयली तेन्ना हांवें मीठ घालें आनी हांव पिलो. दोनया देवाक आर्गां दिनवास. आनी आतां देवान भरपूर दिलां इतलें दिलां न्हिदूंक आनी हें करूंक जायना. आनी हें जावन आसा विजन. हें विजन सांगता तुमकां. हें जावन आसा म्हजें विजन. घर बांदतलो पयलीं पोन्नें घर आहलें आं. तेजे पयलीं आनी सांगपाचें आहा म्हण आतां बेश्टें हिंगा येयलो. पोन्नें घर आहलें सकयल तें मोडून तेजे पयलीं स्टोरी आहा म्हण सांगता हें विजन. पूण घर म्हजें न्हय, घर बापाचें. भयण म्हणलां आतां पात्रांव ना, पात्रांव तो पात्रांव दोनी देव तेणें दिलां सगलें. पयलीं म्हाका दिसतालें देवाचें उतर शिकता म्हाकाच देवान समजून दिली पळयतात म्या उदेशी. आनी भयणीन आतां म्हणल्यार म्हाका नाका तशें म्हण दिसता पूण नाका तेणें दिलां. तेजे विधी कांय काडी हालना आनी सगळें दिलां तेणें दिलां आनी भरपूर देण्यानी भरलां. इतलें देवाचें म्हणटकीर आतां आमी थिंगा या. आनी पांय मारून त्रास कोस भरपूर येयले म्हणटकीर कितें जालें म्हाका काडलां आनी आमच्या पांयच्या भावागेर दवरलो लागींच. ती मातशीं आसलीं पयशेकार कशीं. म्हाका थिंगेर दवरलो म्हण तुमी जाणा हांवें थिंगा सगळें करपा जाय कामां आहा ते भाशेन. म्हणटकीर तेणी म्हाका सोडून बरे भाशेन मोगान चडयलो वाडयलो आनी हांवें काम कितें जाय तें म्हजें मेन आसलें तें हांवें करूंक जाय आसलें. गोरवांक राखूंक जाय आसलें, शेतांक वचोंक जाय आसलें, इस्कॉलाक वचोंक जाय आसलें आनी उदकूय भरूंक जाय आसलें. हें सगळें काम करतालो आनी हांव इस्कॉलाकूय वयतालों. आनी थिंगेर रावन हांव भरपूर शिकलो. तेच मागणें तेंगेर आसलेंच. आनी तो पांयचो भाव ताळवळशी भटयेर आसतालो आनी तेजे आमची ती मागणें जाय आसलें आनी तितवाकूय जाय आसलें. तेंगेर तेच रोजार आसतालेंच आनी ती झेमन पासून ती तेच करताली. पळय तेन्ना इतलीं वर्सां म्हळ्यार पळयात तुमी आतां. तेन्ना म्हणटकीर आतां ते घोडणेक जातले 55 वर्सां तेन्ना सावन ते 63 हांव जल्मल्लो. म्हणटकीर तुमकां दिसता अदमास आसतलो खंय तरी. म्हणटा तेंका इतलो भावार्थ आसलो आनी भावार्थान करतालो पूण झेम्यान पासून करतालो सुद्दां हांवूय झेमेतालो तेच करता आसतना.
म्हणटकीर म्हणटालीं कितें ना कितें टेस्ट करूंक जाय करताले भावार्थ. आतां भावार्थ खंय पावला तुमकां खबर आसा जाता ते भाशेन आमी करया आमचो भावार्थ वाडोवया चडोवया. म्हणटकीच तेंगेर वाडलो सगळें केलें आनी मागीर शिकोवन जातकीर मागीर ITI केली म्हणटकीर हांव म्हज्या घरा गेलो आनी मागीर थोडेंशें काम कितें केलें आनी थोडेशे पयशे जमयले 15 वर्सां सुमार. आनी 15 हांवें म्हजे आनी म्हज्या भावाचे उलोवन आमी एक टेम्पो हाडलो, ट्रान्सपोर्ट टेम्पो, बॉम्बे गोवा येवपाचें ते चलोवपाक. आनी म्हाका ड्रायव्हर आसलो, हांव ड्रायव्हरान तो गोवा बॉम्बे सिनियर रोड लायन्स ते तुमकां आमी ट्रान्सपोर्टाक आमी वयताले. आनी 3 दिसां आयज गेले फाल्यां पावले, पोते भरली पोते येयले. यो वच म्हण भरपूर काम केलें, भरपूर पयशे येयले, म्हण तोड मोड जावन पयशे बीन गेले, वयताले येताले. मागीर कोता म्हजें विजन आसलें कितें, हांव काजार जावचे पयलीं हांव घर बांदतलो आनी हांव काजार जातलो. पयलीं हिंगाच आमची एक कुमुल्दार जागा, सगळीं शेत रोयतालीं. मागीर शेत रोवपाक लोक कोण रोयना जालो, मागीर बंद उरलें. मागीर हांवें सकयलूच घर बांदलें नोळ्यांचें आनी हांव थंयच रावतालो. घर बांदून हांव काजार जातलो म्हण हांवें थरयल्लें, कोणाचें वचूंक नाका म्हण. मागीर हांव 1998 काजार जालो आनी हिंगा रावूंक लागलो. आनी मागीर आमकां 2000 अशें एक बाबा जल्मलो आमच्या ह्या वर्सान 2000. मागीर देवाचें उतर जॉन्सन ब्रदर खंय तरी फोंडा खंय तरी येतालो तेन्ना, हय फोंडा येतालो, इगोजें खंय येतालो ते 2000 म्हाका दिसता 5, 6, 7 तशें. आनी एल्डेज आहलो आनी वास्को मामा आहलो, काल गेलो तोय आहलो. म्हणटकीच तेन्ना वास्को मामा म्हणटाले तेका म्हण जावन ते म्हणटकीच जॉन्सन ब्रदर येतालो तेन्ना आमी थिंगा भोंवतालीं, थिंगा आमच्या इतरां धांवतालें पयलीं स्टार्टिंगा तें. मागीर हो मोग देवाचो वाडत गेलो, चडत गेलो. आनी मागीर 2005, 6, 7 मागीर 2010 सुमार हांव 11 हांव UK गेलो. तेजे पयलीं 1 वर्सा पयलीं म्हजी मिसेस गेली आनी 1 वर्सा मागीर हांव आनी म्हजे 2 जाण भुरगे UK गेले. म्हणटकीच तेजे पयलीं सांगता आतां, UK वयचे पयलीं 2011 पयलीं मागीर आमी जॉन्सन ब्रदराचे रिसीव बीन आयकोन मागीर आमी केरळा गेलीं 2008 बीन तशें म्हाका दिसता. 5, 6, 7 सुचून तेजो मागीर आनी थिंगा आमी कंटिन्यू वचूंक लागलीं केरळाक. आनी जायतो आमचे भाव भयणां कोण आहाय तांकां मडगांव सावन हांव आनी कोण ब्रदर एकठांय जावन आमी तिकेट बीन काडटाले, कोण ना कोण जाता आमी हेल्प करताले. आनी अशें करून आमी वर्साक 2 काय 3 पावटी वचोंक लागले. आनी हांव म्हजी गाडी घेवन तांकां मडगांव व्हरतालो आनी थिंगा गाडी म्हजी हांव थिंगा स्टेशन दवरतालो 8 दीस म्हजी व्हरोन. आनी मागीर बंद ती मागीर थिंगाच. आनी मागीर पोते येता आसतना पोती भरून हाडटालो तांकां आनी मागीर सगळ्या पावयतालो. अशें करून आमी देवाचें उतर आयकता. जायते लोक आमचे भाव भयणां गेलीं आनी हेंच विजन म्हजें. आमी जोरी तर आमी इतली पयस आमी देवाचें उतर आयकोंक वयता जाल्यार म्हजें विजन. आतां हांव मागीर UKक वचोन म्हजें मोनाक म्हण तेजे पयलीं जाल्लें म्हजें मोन, म्हण पयशे नासले न्ही बांदपाकू. म्हणटरीच हिंगा रितीराक आमी केरळा गेला तेन्ना म्हजें विजन जालें. आमी इतले पयस वयता जाल्यार आमी देवाचें उतर आमी हिंगा खंय नाल्यार देवानूच मोनाक घालें तें म्हज्या. हिंगा खंय तरी आमी देवाचें उतर हांव घर बांदतलों, सकयल हांव रावतलों आनी हिंगा वयर हांव हॉल बांदतलों म्हण हें विजन सफल जालें 100%. दोनूय देवान तें सफल केलें. तेन्नाच मोनाक घातलें तें. हालेलुया 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 हालेलुया. म्हणटरीच खूद मनीसूच दोनूय देव तेंच्या मनान घालता कितें करपाचें. अशें पळय जेशू ब्रदर जॉन्सन जायतेच आमचे फुकट हें सगळें रिती हें केलें. आनी हो ब्रदर जॉन्सन जावन फावंडर जावन आसा ह्या जेशलम टिमाचो. आनी तेणेंच हें स्टार्ट केलां. तेजे पयलीं आमी रितीर केलें. आमी हिंगा आमचो एक ब्रदर आहलो हिंगा UKक आहलो, तो केपें ते सायडीचो. आमी हें कोविडा पयलीं 2009 पयलीं 2-3 आमी हिंगा रिसीव केले
बांदलां तेन्ना थोडें थोडें काम चालू आसलें तशें करून आमी केलें आनी मागीर 2019 मागीर तें बंद पडलें सगळें आनी कितें जालेंशें आनी कितें जालें म्हणटरीच मागीर मागीर ब्रदर म्हाका हिंगा UKक मेळ्ळो हिंगा मेळटालो म्हण केन्ना हांवें म्हण UK येयलो तो थिंगा बीन मेळ्ळो हांवें म्हणलें मुकोडें एक हें आहा जागो आहा वयर हॉल आहा 200 लोकांक बसपाचें आनी तें आमी चालू करुया तूं यो आनी पळय म्हणलें पळोवया म्हणलो ब्रदर तशें म्हणल्यार मागीर ब्रदर हिंगा येयलो आनी आमी तें ब्रदरान अशें करून खूब केलें आनी ब्रदरान ती हें काम केलां त्या पासून ब्रदरान केलां फुडें बीन हांव करता म्हूण सांगलो तेका तेणें म्हाका करूंक दिवंक ना आनी तें मुखार हांव सकाळ करतालो मुखार जाता ते भाशेन म्हण तें चड फास्ट जावंक लागलें फास्ट तेणें भरपूर वयलीं थोडें काम केलें म्हण सगळें तेणें केलां तेका वाखाण हें दिनवाशें सगळें आख्ख्या संवसाराक पळयात तुमी म्हज्या अशें देवाचें उतर फुकट ना अशें म्हणल्यार देवाचें उतरांच आहा फुकट देवाचें उतर दिवंक जाय म्हणून पूण आख्खे संवसार हांव पळयतां व्हडले प्रिचर आहाय पूण फुकट एकूय देवाचें उतर ना पूण हो ब्रदर आमचो ब्रदर जॉन्सन बाप्पा म्हणटा आमी ताका म्हणटकीच हो इतलो ताका देवाचो मोग आनी सगळें इतली घोटाय तेणें देवा दिवन सगळें फुकट सगळें म्हणटकूच ह्यो हिस्टोरी आमची जाणा आनी ह्या खूब बाबन तेणी हिस्टोरी थोडी सांगल्या म्हणटकीर सांगोत आहाय म्हणून तेजी परगोटणी हांव कितली व्हडची ती पळयात तुमी इतलें फुकट जेवण हाड आनी इतलें हें म्हणल्यार फुकट कोण कितें दिता आनी होच मोग म्हज्याय घरांत जिखलो आनी मुकोडें कितें जालें पूण हें तुमकां खोलेंतपणी सांगता 100% हें घर म्हजें न्हू हें देवाचें देवान हें फावो केलां तुमी येयात आनी देवाचें उतर आयकात थिंगा आनी तुमी कोणाकूय घेवन येयात म्हज्या बाबयलान कित्याक कोणाक आमी जेन्ना आमी लास्ट टायम आमी गेलो तेन्ना केरलाक 2011 पयलीं मागीर हांव केरलाक गेलां आनी हिंगा आमी म्हणटा अख्ख्या वाड्या पणजासून हिंगासोन 70 वयर आमी लोक आमी गेले हिंगसोन केरलाक 70 वयर आनी आतां पळोवंक गेल्यार कोणूच म्हाका तितूंतलो कोणूय दिसना आमची भयण येताली मारपी येतात ती सायबांनी कित्याक लागली म्हणटा ती आनी सगळीं आमची वाड्या वयलीं 70 वयर आमी एक दीस गेला लास्ट आमचे रेसीर कसो थिंगा म्हणटकीर कोण न्ही पूण तरी पळयात म्हज्या बाबयलान पूण तें कोण येवपाचो ना न्ही देवाचें घर व्हडलें कोण येत कोण पयलो आहा तो निमाणो जातलो म्हणला निमाणो आहा तो पयलो जातलो आहा म्हणला म्हणटकीच म्हज्या भाव भयणान आमी एकमेकाक आमी गजाल सांगुया आनी हिंगा देवाचें उतर चलता थोड्यांक खबरूच ना देवाचें उतर चलता पूण देवाचें उतर आख्ख्या संवसाराक शिंपडटलो म्हूण सांगलां आख्ख्या वर्ल्डाक शिंपडटलो म्हणल्यार मागीर निमाणो आंग शेतलो म्हूण सांगलेलो हांव आर्गां तुका म्हज्या दोनया म्हणटरी आमी हांगासर येवया हें देवाचें घर ब्रदर जॉन्सनान हें सगळें तो पळयता म्हज्या दोनया भाव भयणान दोनया देवा तेच्या कुटुंबाक आनी आमचे सगळे जशे लामाक आमी सदांच वाखाण या दिनवास या देवान तांकां सगळें फावो केलां आनी देव तांकां सदां फावो करतलो म्हणून ह्या उत्सवार आर्गां तुका दोनया देवा म्हणटकीर आनी आमी फुडें या मागीर घर हांवें बांदपाक स्टार्ट केलें 2016 स्टार्ट केलें आनी भायर आसा तेन्ना हांव भायर येवन हांव घर कॉमेर्स केलें तें मोडलें आनी तेजे पयलीं सांगता मातशी स्टोरी म्हजी तेजे पयलीं हांव 2 पाटी बुडोवन मरपाचो उदकांत 2 पाटी मागीर एक पाटी शॉक येवन मरपाचो पांयां पोंदा लाय घरा कडेन काम करता आसतना आनी म्हजें घर चौकोली तें आमचें कपेल आसा तेजे फाटल्यान ओल्ड गोल मेन घर पालांग म्हणटा थिंगा चौकोली वर्कशॉप आहा तेजे फाटल्यान न्यू ब्रीज बांदला तेजे थिंगा म्हणून थिंगसोन हें आमचें शेत तें हिंगा हांवें घर बांदलें म्हणटकीर मागीर 2016 कॉमेर्स केलें आनी हांव येतालो वयतालो 2017 मागीर 17 हांव एक हें स्लॅब घालो आनी हांव गेलो राव मेळना काम आसतालें न्ही म्हणटकीर एक स्लॅब घालो आनी गेलो आनी मागीर हांवें एक हांव कामाक आहलो म्हणटकीर ते एक दिसान हांव कामासान येयलो आनी दनपारचो हांव न्हिदलोलो आड पडलोलो थंय म्हाका एक सपन पडलें दनपारचेंच हांव सकाळचो शिफ्टेक वयतालो आनी दोनाक कापार करून हांव कितें 3-4 म्हळ्यार हांव घरा पावतालो आनी कितें खायलें आनी हांव न्हिदलो घरा कडेनूच आड पडलो आनी म्हाका म्हज्या सपनाक वायट आत्मो येयलो
आनी तो पयलो केन्ना केन्ना येतालो आनी म्हाका त्रास करतालो, म्हाका वयर सकयल करतालो, अशें त्रास करतालो म्हाका. म्हणटकीर तूं समजोता वायट आत्मो सपनाक येयलो म्हळ्यार कितें जाता तें. म्हणटकीर आनी मोदें केन्ना येतालो, मोदें केन्ना ना जातालो तो. मागीर हांव न्हिदलो कोणी म्हज्या मनाक हेजे हितूंक येयलो, म्हज्या सपनाक येयलो आनी कोणी झगडोंक लागलो. झगडोंक हांव जेजूक उलो मारता आनी कितें कितें करता म्हूण कसोच वचना वायट आत्मो. म्हणटकीर हांवें म्हणलें मागीर आबा तूं वचना? हांव म्हणलें आबा तुका दाखोवंक जाय काय म्हणलें. आनी हांवें दांत पळय दामले अशें तुका आतां भुरग्यां म्हणलें तुका दाखयता म्हणलें, ते भाशेन हांवें म्हजें दांत दामलें आनी अशें पळय केलें तें म्हजी दाढीच म्हाज्या जिबेच्या पोंदाक लागली. ती जिबेची कित्याक लागली? हांव हिंगा गोंयांत आसतना 2011 पयलीं हांवें ती दाढी हें पोकोल्ल्या म्हणून हांवें ती भरून गेलोली हिंगा. ती भरून गेली ती कांय जायना म्हाका त्रास जायना आहलेली. आनी मागीर थिंगा तें कॅप गेलें थिंगा. मागीर तो 1-2-3 वर्सांनी तें कॅप थिंगा गेलें 2011 नंतर. मागीर गेलें आनी तें म्हाका कांय जायना, पूण मातशें पोंचान मातसो लागतालें कूस अशें, म्हाका कांय जायना आहलेलें. म्हणटकीर तें पोंच आहलें पळय तें म्हज्या पोंचान लागलें. दांत पळय दामलोले ते पोंचान म्हाका तें दांत मातसो लागलो. अशें आमी जेयता खाताना आमकां दांत लागता म्हण तें बरें जाताय. म्हणटकीर तो मागीर गेलो आनी आहा मागीर 5-6 म्हयने जाले कांय ना, आहा मातशें आनी हांव गोंयांत येता मातशें आनी कितें थोडेंशें काम करता आनी हांव वयतां खरो. आतां पासून कितें काम करता तुमकां दिसता हांव चडसो कितें मातसो हेंच आसता येयलो कितें काम करता, मातशें हिंगा बसलो त्या थिंगा गेलो काम करता म्हज्या बाबयनान. म्हणटकीच दोनाक आर्गां दिता आनी तें उतर कितें जाता आयकोता हें जाता भरपूर उतर आयकलो आनी तें भायरूय वयता. म्हणटकीच देवाचें उतर आहा पळय तूं म्हणलें जें 420 देवाचें उतर आमी दोळ्या मुखार मागीर दवरूंक जाय, काळजांत बागरूंक जाय तें म्हणटा. म्हणटकीर तें आमकां भरपूर भलायकी आनी सगळें तुजें सगळ्या वस्तूक सगळें हें म्हणून सांगूंक आहा. म्हणटकीर तें कित्याक तूं तर हेतून हाडटी जाल्यार निर्फळ मातशें भायर वयता. म्हणटकीर देवाचें उतर ना म्हणटकीर तुमी जाणा हांव येता आनी म्हजें कितें काम आहा तें हांवें थिंगा रावूंक जाय, तेंचे बरें रावन तें हांवें करूंक जाय. नाजाल्यार तूं जाणा आयज काल कोणाचेर विस्वास ना, देवाचेर एकलोच विस्वास म्हज्या भाव भयणा, कोणाचेर विस्वास ना ह्या संवसारान अशें म्हाका दिसून येता. तुमी हांव नकळो तुमचें कितें तें म्हणून हांव जाणा की कोणाचेर विस्वास ना. तशें जेजूय सांगता निकोदेमास तेन्ना येयलो तेन्ना तेजे कडेन बऱ्या गुजी म्हणटा म्हज्या भाव भयणान, बऱ्या गुजी कित्याक काय जेजू म्हणटा ताका बरो एकलो म्हणटा बाप. हय म्हणटकीर तेच भाशेन म्हजें म्हाका विजन कशें बाप एकलोच हें जावन सत्यवंत जावन आसा. म्हणटकीर आमी कोणाक कितें करिना हांव, पूण आमी एकमुखार देवाच्या उतरान आमी कितें स्वता तें उलोवचें पडटा म्हज्या भाव भयणान. मागीर हांव येवन बांदतालो. मागीर 5-6 म्हयने जाले म्हाका तें इल्लें चड त्रास जावंक लागले जिबेच्या पोंचान. आनी अशें दांताक कितें वयल्यान बीन लागल्यार तें बरें जातालें. हो बरो जायना जालो म्हणटकीर हांवें तें थिंगाय दाखयलो, हिंगा मातशें केन्ना येता दाखयता. म्हजें कितें काम करतालो मागीर रोखडो धांवतालो हांव म्हयन्या भितर तशें. आनी मागीर बरो जायना म्हणून थिंगा दाखयलो म्हाका चड इल्लो तो त्रास चड जावपाक लागले. आनी म्हजी कंपनी हांव काम करताली ती बंद जाता म्हण तेणी डिक्लेर केलें आनी ती बंद जाली आनी कितें आमकां दिवपा तें दिलें तेणी. आनी त्या टायमार आतां दुसरें काम तेन्ना इंटरव्यू बीन जाताल्यो आनी एक कंपनी म्हाका मोन आहलें, हांव तें काम करता आसतना ती कंपनी दुसरे कंपनी वचपाक म्हजें मोन आहलें. आनी हांवें थिंगा इंटरव्यू दिल्लें आनी थिंगा थोड्या मार्कांक हांव फेल जालो आनी ते कंपनी कडेन जॉयन जावना तेणी म्हाका भायर हें केलो. म्हणटकीर आतां कितें जाता तें पळयात. म्हजें मन आहलें विजन आहलें ते कंपनी हांवें काम करचें अशें म्हजें मन आहलें. आनी आतां हिंगा ही कंपनी बंद जाता आनी ते कंपनीक वॅकन्सी आहल्यो तेन्ना आमकां काडले आनी थोडे दीस बंद जावचे पयलीं आमकां हें थिंगा इंटरव्यूक धाडले. आनी थिंगा हांव कशें करून देवाचे कृपेन देवाचो आदार आहलो म्हण हांव थिंगा पास जालो देवाचे हें. आनी तें म्हाका तो जेन्ना हांव चिंत्तालो पळय हे कंपनीक काम करतालें आनी तीच म्हाका कंपनी पोस्ती मेवली. पळय विजन कितें पळय देव दिना म्हूण कांय दिना, पूण फक्त तेजेर आमी भावार्थ दवरपाक जाय.
हालेलुया हालेलुया भावाच दवरूं जाय देव दिना म्हूण कांय ना फक्त सिस्टरीन सांगलां भावाच्या भावाचा वशीशी सगळें सांगलां आनी स्पिरिच्युअल सांगलो पळय तुवें तो हें म्हजेर घायलो कायदो म्हणून शुभ वर्तमान पुरगोड करपाचो हो एक कायदो हें म्हाका खूब पयलीं पासून मेळ्ळो ना उतर आनी हांव सोदतालें म्हाका तें मेळोन नासलें हांव खंय हांव चिंत्तालो म्हणजे इतलो एक म्हजेर घायलो कायदो हांव सदां म्हणटालो तें एक म्हजेर आनी कोणाक सांगतालो शुभ वर्तमान पुरगोड म्हणल्यार हो एक म्हजेर घायलो कायदो आनी हांवें तें करूंकूच जायना म्हजें खोटा म्हज्या बाब भयणानो कितें करूं आमी आमी कांय घेवन वचपाना आनी हांवूय कांय घेयना तुमी कांय घेयना वचपाना पूण देवाचें उतर आमी करया आनी एकमेकाक सांगया आर्गां तुका म्हज्या दुनिया देवा आनी तें म्हाका ती कंपनी बंद जावन तें म्हाका जें म्हज्या मनाक हाडलें तेंच देवान म्हाका आनी हांव देवा कडेन हें करता हांव देवा कडेन मागतालो जोरी तूं हें म्हाका काम कित्याक मेळना हांव खूब हें जातालो कसतालो कसो हांव म्हाका खूब मन हाडलें त्यो कंपनीक जॉयन जावपाक आनी कित्याक मेळना पळय आनी तो पयलीं तें जॉयन जावचे पयलीं फेल जालो तेजे पयलीं म्हाका तो फोनार विचारतालो तूं कित्याक तूं हें तुका लायक हे कंपनीक येवपाक म्हाका तें क्वेश्चन केलो हांव हें पयलें फेल जावचे पयलीं तो फोनार विचारता म्हाका हांवें म्हणलें म्हाका लायक म्हाका बरें दिसता म्हणलें कंपनी तुमची आनी फेल जालो आनी इतलें जालां आसतना कसो फेल जालो आनी पळय देवाचें जायना म्हूण कांय ना सगळें जाता आनी तीच कंपनी हांव परतो जॉयन जालो आनी हें म्हाका प्रॉब्लेम जालो तेन्ना हांव ते कंपनी जॉयन जालो तेजे पयलीं जाल्लें तें जॉयन जावचे पयलीं म्हाका प्रॉब्लेम जालो जिबेचो आनी मागीर इल्लें चड जाता म्हणटा एक देड म्हयनो आनी तो म्हाका फिक्स परमनंट जॉब आसलो खरोच फास्ट सारको आनी पगारूय बरो आनी कामूय बरें म्हणटकीच आनी तें म्हाका मागीर कितें जालें मागीर ऑपरेशन करचें पडलें जिबेचें थिंगा सगळें फ्री म्हज्या बाबेन एक पयसो हांवें म्हणूंक ना इतलें जिबेचें म्हजें ऑपरेशन म्हणल्यार हें सोंपें न्ही बरें व्हडचें आनी भिरांकूळ म्हज्या बाब भयणानो हें एक ऑपरेशन म्हाका करचें पडलें जीब कट करची पडली आनी जीब तेका लागून म्हाका हिंगा गोड्याक आनी कितें गूण अशें येयलें तेका तेजे हेजें गुळे ती काडची पडली आनी जिबेचें आनी एक म्हयने हांवें रेडिओथेरपी करची पडली म्हज्या बाब भयणान आनी त्या दिसांनी ऑपरेशन करून पासून हांव गोंया येयलां कितें काम करून गेलां घराचें देवान इतलो देवाचो हात म्हजेर आसलो म्हणल्यार पळयात म्हज्या भयणान आनी जें तुवें विजन कोत्ता तें देव सुपर कोत्तात पूण तुवें तें पावल मार 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 करचेंच पडटा फाटीं वळपाचो ना कांय वळना आनी देव सगळें फावो कोत्ता आनी दिता आनी दीत आहा एखादो आर्गान दिता आनी म्हाका ऑपरेशन करून मागीर हांव आतां 2018 तें ऑपरेशन केलें म्हजें आनी तेणी सांगलें अशें जालां तशें हांवें तें कांयच मानून घेवना म्हज्या बाब भयणान तें हें जालें तें जालें म्हणटा तें नांव पासून हांव घेयना तें पासून तेणें म्हणलें पूण हांवें मानून घेवंक ना तूं कितें गुटखा खातालो आमी तेन्ना बॉम्बे वताना कितें कितें खाताले पूण तें म्हाका कांय पडना कितें कितें घेताले बीन आनी मागीर केरला गेता तेन्ना सारकें हांवें सोडलें कांय ना आज पासून कांय ना कांय पिवप ना फक्त खावप आनी जेवप पिवप ना इडी सिगारेट कांय उडयत नासलो न्हू पूण हांव कितें इल्लें बॉम्बे येता वयता आसतना आमी कितें पितार तो ड्रायव्हर दिल्यार हांव इल्लें घेतालो पूण वाटेर ना मागीर इल्लें म्हणटकीर घेताले आमी आनी ते गुटखा पान तेणी गुटखा पान खातालो म्हण तेणी म्हाका हें केलो पूण हांवें तांकां स्टोरी सांगलोली पूण तेणी आयकून घेवंक ना तें गुटखा पान खायलें म्हणटकीर मागीर कितें कितें दुयेंस जाता तें तुमकां खबर आहा म्हणटकीर तें म्हणटा हांवें म्हजें काम तेजेर दवरना पूण हांव जेजू क्रिस्तांव आनी हांव बरो जालो म्हण हांवें मागणें केलें आनी हांव सगलो पूण बरो जालो आनी आजून हांव तुमचें सगळें हिंगा उबो आहा आनी तेणें उबो दवरला म्हाका आतां तूं सांगचें म्हणल्यार तूं राजा 20 ह्या चॅप्टरांत इजाकियाची खबर आहा म्हज्या बाब भयणान तो प्रवादी म्हणटकीच तो एक दीस पिळेंत पडलो आनी तो प्रवादी तो एक दीस पिळेंत पडलो आनी मरणाचेर तोणयेर पावलो आनी हें उतर म्हाका पयलीं आहलें हें जावचे पयलीं आहलें हांव जाणा आहलो मरणाचेर तोणयेर पावलो आनी ताका प्रवादी इजायास प्रवादी आमासाचो पूत येवन ताका सांगता पळय म्हणटा
तुजेर म्हणटा हें मरणाचो बेळ तुजो पावला, तुजी तयारी कर म्हूण सांगता तो ताका येयला. आनी हो इजाक्या हें जालो, हें अशें कशें जालें, आपूण दुयेंत पडया आनी मरपाचो आहा. आनी तो देवाचें उतर तेणें सगळें केलां, काळजान बाळगून सगळें काम करतालो तो इजाक्या. आनी तुजें तयार कर, तुजें घर साऱ्यार घाल सांगता ताका. म्हणटकीर तेजेर आकान येयलो आनी तो बाजेर न्हिदलो आसतना तेणें उंची हातीन आपलें तोंड केलें आनी देवा कडेन मागलें, रडोन मागलें, दुनिया देवा तुजें हांवें सगळें प्रमाणीकपणान काम केलां आनी तूं म्हाका म्हजो जीव वाटाय, म्हाका सारवार कर अशें तेणें मागलें. म्हणटकीच तो जो कोण ताका सांगूंक येयल्लो पळय तो अमासाचो पूत, तो आपल्या थिंगासान भायर वचोंक राजवाड्यांकू आहलो, भायर पावून आहलो. ताका देवान मनां सुचयलें, तूं वच आनी ताका सांग परत तुजीं 15 वर्सां वाडयल्यांत म्हणोन. म्हज्या बाबयनान 15 वर्सां वाडयल्या म्हूण सांगलें. आनी तेणी वचोन देवान तेणें सांगलें तुजें 15 वर्सां वाडयल्यात, तुजें आतां तूं बरे भाशेन चलो. तशें जालें तेंचें उलोवप आनी तो गेलो अशें. म्हणटकीर देव मागल्यार कांय दिना म्हूण कांय ना, सगळें दिता. आनी देवाक दुयेंत पिळा दिना देव आमचो मोगाळ देव सगळो. म्हणटकूच काकूटसार देव. म्हणटकीच आमी देवाचें उतर करया आनी देवाचें उतरा प्रमाण हांव प्रमाणीक म्हणना म्हज्या बाबयणानो. हांवें म्हज्या जिवितान म्हजें जायतें मुखार वयर सकयल जालां, हांवूय पातकान पडलां, हांवूय कितें कितें मुखार घडल्यात वस्तू वायट घडल्यात. पूण प्रमाणीक म्हणून दोनया देवाचें काकूट मारल्या, हांवें सगळें म्हजें दोनया देवता उबारलां, देवाचें बक्षणें मागलां, सगळें हांवें केलां म्हज्या बाबयणान. म्हणून अशें कितें काम करता तेन्ना खूंय कितें करता जायतें आमकां कोर्स जावं कितें कितें येताय म्हज्या आडकोळ्यो चड. पूण देवाचें उतर म्हणटा कितें तेज्या खुन्या प्रमाणें चलूं नाकात म्हणटा. ते पळय करतात तें तुमी आयकात, पूण तेंच्या खुन्या प्रमाणें चलनाकात म्हणटात. जायते फावटी उरास येता म्हाका, कितें आमी खूंय कितें काम केलें म्हळ्यार करचें पडटा. हें कितें कर म्हणटकीर दोनया देवाक उबारता, आर्गां दिता, दोनया देवाच्या उतरां पासत म्हज्या बाबयणान. म्हणटकीच मागीर हांव बरो आसा आनी सगळें काम बरे भाशेन चलता. आनी हें जावन घर देवाचें आनी तुमी येयात आनी तुमी सगळ्यांक कोणा म्हज्या आमच्या बाबयणाक हाडात. आनी सांगपाचें जायतें आहा म्हज्या बाबयणो, पूण आमी जेवणाक बी आहा. म्हणटकीच हय दोनया देवा आर्गां. म्हणटकीर आमी हिम्स 2 म्हणया. मातशें तें इंग्लिशीन आसतलीं, मातशें वयर सकयल जायनाका. आं कळ्ळें, बसात. Rejoice in the Lord, again I say rejoice. Rejoice in the Lord, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, again I say rejoice. Rejoice, rejoice, again I say rejoice. Rejoice in the Lord, again I say rejoice. Rejoice in the Lord, again I say rejoice. आमी आनी एक जेजूचो पाटलाव करूंक जाय जाल्यार आमी देवाचो पाटलाव करपाक जाय 100%. म्हणटकीच हें एक दोनया देवाचो डिसायड केलां, दोनया देवाचो हें करपाक. तें एक म्हणल्यार I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross is before me, the world is behind me. The cross is before me, the world is behind me. The cross is before me, the world is behind me.
no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Do not go with me, still I will follow. Do not go with me, still I will follow. Do not go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Oh, take the whole world, but give me Jesus. Oh, take the whole world, but give me Jesus. Oh, take the whole world, but give me Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.